झकारियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सियोनाचे धुवे, काय अनकोर आनी खुशाल जा. हो पळय, हांव येतां, तुजे मोदें ठिकाण करूंक येता, असो उलयता तो सर्वेस्पर. त्या दिसा खूब राष्ट्रां सर्वेस्पराक एकटवतलीं, ती ताची पोरसां जातली. पूण तो तुमचे मोदें ठिकाण करून रावतलो आनी दळबारांच्या सर्वेस्परान म्हाका तुजेशीं धाडलां म्हूण तूं वळखतली. पवित्र देसांत आपलें दायज कशें सर्वेस्पर जुदाक सांबाळतलो आनी नव्यान जेरुसलेम आपलें खाशाचें करून घेतलो. आख्खे मनशाकूळ सर्वेस्परा मुखार ओगे रावूं, कित्याक तो आपल्या पवित्र ठिकाणांतावन उठून येता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवासोवें मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोरणेचेर दिश्ट घाली, सगळ्यो पिणकां म्हाका भागी म्हणटल्यो. सर बलिश्टान म्हाका केलीं ओजापां. पवित्र, ओर्चीत, सदां ओर्चीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवासोवें मुरगोडटा. आपली भक्ती करतल्यांथाय आमचो देव पिणके पिणकेंत काकळूत दया दाखयता. आपलो बळिश्ट हात उबारून सर्वेस्पर काळजांत मोनांत गोर धरतल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवासोवें मुरगोडटा. पदवेदारांक सोदरा वयले शेवटिता, ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. भुकेलोल्यांक दादोस करता देण्यांनी, क्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवासोवें मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दयाळ मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बाळगिता. अब्राहमाक आनी ताच्या धूव पुतांक दिल्लें उतर विस्वाशी देव सांबाळटा. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवासोवें मुरगोडटा. उद्गार. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळतात तीं सगळीं सुभागी. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू लोकांकडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावन सरलीं आनी भायर उबी रावून ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ती खबर दितोल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय सर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.